मोगाच्यानो हांव प्रतापानंद नायक एक जेजुईत पाद्री गोंयांत कोंकणी सोद वावर करतां आनी कोंकणीचो हेर वावर करतां आनी तुमकां माणकां मतयां वांट्टां. हांवें हाच्या आदीं सांगलें आसा, आतां परत्यान सांगतां. हांव एका ल्हान गांवांत कन्नडा माध्यम इस्कॉलांत हांव शिकतालों. तें क्रिस्तांवांचें इस्कॉल न्ही, आमच्या गांवांत क्रिस्तांवांचें इस्कॉल नासलें. तें हिंदू मॅनेजमेंट. पूण त्या हिंदू मॅनेजमेंटान इस्कॉलांत शिकलां म्हणून म्हाका कांयच दूख ना, कित्याक त्या वेळार असलें अतिरेकपण चिंतप नासलें. सकट धर्माक सांबाळून घेताले. हर एका धर्माक थंय मान आसलो. आतां इस्कॉल जुनांत सुरू जाता. एके फावटी पुस्तकां अजून आमकां मेळूं नात. तीं पुस्तकां नवीं येतासर आमचे मास्टर आमचे टिचरी आमकां एक थोडो वेळ काणयो सांगताली. 8वे क्लासीन शिकतना आमकां कन्नड एक पंडीत आसलो, विठ्ठल भट. तो आमकां काणयो सांगतालो आनी म्हाका ताच्यो काणयो आयकूंक इतली उमेद, कित्याक तो बरो रंगोवन सांगतालो काणयो आनी हांव तो आयकतां. म्हाका हरशीं काणयो आयकूंक, काणयो वाचूंक आनी काणयो सांगूंक चड उमेद. ताणें सांगली ही एक काणी, आजून म्हज्या मतींत ती आसा, ती आतां हांव तुमकां सांगतां. आदल्या काळार एका गांवांत एक कुटूंब आसलें. बापूय, आवय आनी तांचो एकटो पूत, कांय एक 6-7 वर्सांचो. आवय बापायक एक दीस कितें गरजेच्या कामान त्या गांवांतल्यान आनेक गांवांक वयचें पडलें, एक 2 दिसां खातीर. तेन्ना बापायन आपल्या पुताक आपोवन म्हणलें, पुता, म्हाका आनी तुज्या आवयक गरजेच्या कामान एक 2 वा 3 दिसां खातीर पयस वचूंक आसा, पूण तुवें भिवोवची गरज ना. ती पळय आमची कामाची मनीस आसा पळय, तिका हांवें सांगलां, ती हांगाच रावतली तुजे सांगाता. सकट नितळसाणेचें कितें काम आसा तें तीच करता आनी तुका रांदता आनी सकट तें ती करता. तुवें कांय भिवोवची गरज ना. पूण एक काम मात तिच्यान जायना, तें तुवें करूंक जाय. तेन्ना भुरगो म्हणटा, बरें बाबा, कांय हांव भियेना, सांग, हांवें खंयचें तें काम करूंक जाय. तेन्ना बापूय ताका म्हणटा, आपोवन व्हरता. तांची एक देवाची कूड म्हूण एक आसा, एक कूड आसा. हें देवाचें कूड तुवें सकाळीं उठतच न्हावंक जाय. उपरांत ती आमची कामगार नसाने ती तुका एक आयदनांत दूद हाडून दिता. तें दूद हाडून तुवें देवाक अशें करून कर, 3 फावटी कर, देवाची पुजा करूंक जाय आनी तें तुवें दूद दवरूंक जाय. हें तुवें करूंक जाय. हय बाबा, हांव करतां, हांवें पळयलां न्ही तुवें करतना, हांवें पळयलां, हांव करतां. बापाय खुशाल जालो. बापूय आनी आवय गेलीं. भुरगो दिसभर खेळ्ळो, रात जाली, न्हिदलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठलो. बापायन सांगल्या प्रमाणे तो न्हालो. ते कामगारांनी ताका आयदनांत दूद हाडून दिलें. हें ताणें दूद हाडलें आनी बापायन सांगल्या परी 3 फावटी नैवेद्य अशें केलें आनी थंय मुखार दवरलें आनी हात जोडून देवाक म्हणूंक लागलो, देवा, हांव तुजी पुजा करतां. आतां तुका हांवें दूद हाडून दिलां, तें तूं पिये. दोळे उक्ते केले. दूद थंयच आसा. अरे बाप रे, म्हजें कितें चुकलें, सारकें करूं ना. आं, बरें, परत्यान म्हणटा. परत्यान ताणें हात जोडले, दोळे धांपले आनी देवाक म्हणलें, देवा, आज म्हजो बाबा ना, देखून हांव पुजा करतां. म्हजें कितें चुकलें जाल्यार तूं म्हाका मानून घे, पूण दूद पिये.
दोळे उक्ते केले, थंयच आसा. भुरगो आतां इल्लो भियेलो. म्हजें कितें तरी चुकलां, देखून देव दूद पिवंक ना. कितें चुकलें काय तो चिंतूंक पडलो. म्हाका दिसता हांवें सारकें म्हणूंक ना दिसता. पण परत्यान ताणें दोळे धांपले, हात जोडले आनी देवाक विनंती केली, सायबा, हांव तुजो भक्त. म्हज्या बाबान सांगलां तुका दूद दिवंक. ताच्या पयलें न्हांवंक सांगलां, तें हांव न्हालां. आतां दूद आसा तें तुजे मुखार हांवें दवरलां, तूं तें पिये. दोळे उक्ते केले, दूद थंयच आसा. भुरगो आतां भियेलो आनी सारको घाबरलो. आनी ताणें म्हणलें, परत्यान दोळे धांपले, देवा, तूं जर दूद पियेनाय मागीर पुजा सारकी जावची ना. आतां म्हाका कितें करचें पडलें, आतां हांव हांगा तकली धाडून हांगाच मरतां. कित्याक बाबान सांगलां पुजा कर. हांवें बाबाक उतर दिलें, तूं कित्याक पियेनाय हांव नेना. आतां हांव हांगा तकली धाडून मरतां अशें म्हणलो. आनी थोड्या वेळान दोळे उक्ते केले, थंय आयदनांत दूद ना. तेन्ना भुरगो म्हणटा, देवा तूं बरो हुशार. बाबान दूद दवरल्यार तूं तेन्नाच पियेताय. म्हजी परिक्षा करतलें कितें? हांव ल्हान भुरगो म्हणून. आतां कसो पियेलय तूं? जीव दिता म्हणटा तूं भियेलय. जावं, पियेलो न्ही, पुजा बरी जाली. मागीर केलो. दुसरे दिसा तो दूद हाडटालो, दवरतालो, मागणें करतालो, दोळे उक्ते केले, देव दूद पियेलो. दूद ना. जालें. दुसरो दीस जालो, तिसरो दीस जालो. बापाय आनी आवय घरा आयली. मागीर बापायन विचारलें पुताक, पुजा सारकी केली वय तुवें? हय बाबा. कितें केलें? सांग पळया म्हाका. बाबा, तुवें कितें सांगलें म्हाका, पयलें न्हावंक जाय. हांव न्हालो. मागीर नितळ कपडे घालूंक जाय, वस्तूर घालूंक जाय. ते हांवें घाले. मागीर आमची कामगार म्हाका दूद हाडून दिताली त्या आयदनांत, तुवें सांगल्या आयदनांत. मागीर हांव तें दूद घेतालों, 3 फावटी देवाक अशें दाखयतालों आनी मागीर दूद दवरतालों, दोळे धांपतालों, हात जोडतालों आनी देवाक म्हणटालों, देवा, तुका हांवें भक्तीन दूद हाडलां, तें दवरलां, तें तूं पिये. आनी देव दूद पियेतालो. बापायन म्हणलें, कितें? देव पियेतालो? हय बाबा, तुका कितें सांगूं, पयल्या दिसा ताणें म्हाका बरो सतायलो. 3 फावटी तो पिवंक ना. मागीर म्हाका कितें करचें तें कळ्ळें ना. हांवें ताका म्हणलें, हांव आतां हांगा तकली धाडोन मरतां, पुजा सारकी जावची ना. बाबा म्हजेर रागार जातलो. पूण अशें हांवें रडून ताका सांगतच मागीर तो दूद पियेलो पयलें. मागीर आतां कांय ना. मागीर बाबा एक फावटी मागणें केलें, तो पियेता. बापाय ताका म्हणटा, तूं कितें सांगताय म्हाका हें पिशेपणां? देव पियेलो. वय बाबा. आरे पिश्या, तुका कोणें सांगलें देव पियेता म्हणून? न्हय बाबा, तुवें सांगलें न्ही देवाक दूद दवर म्हणून. वय, देवाक दूद दवर म्हूण हांवें सांगलें, पूण तुका हांवें सांगलां वय देव दूद पियेतलो म्हणून. तें हांव नेना बाबा. म्हाका दिसता देव पियेता. पूण तो पियेलो न्ही आतां. पयल्या दिसा सतायलें, वय, पूण मागीर 2 दीस कांय ना, तो पियेलो न्ही. बापाय म्हणटा, हांव पातयेना तुजें. नाका जाल्यार उलयता. दूद दवरलें आनी देव पियेलो खंय. वय बाबा, तर फाल्यां तुवें करूंक जाय पुजा आनी हांव तुजे लागीं रावतां. बरें बाबा, बरें, करता. दुसऱ्या दिसा बापय आनी पूत दोगी जाण न्हाले, बरें नितळ वस्तूर घालें. बापायन दूद हाडून दिलें पुताक त्या आयदनांत. आतां म्हणलें तूं पुजा कर. पुतान तें दूद घेतलें, दवरलें आनी देवाक म्हणलें, देवा, सदांचे परी हांवें तुका दूद हाडलां, हांव तुजो भक्त, तूं दूद पिये. दोळे उक्ते केले, दूद थंयच आसा. भुरगो तेगेशें वयर सकयल जालो. आरे, कितें जालें काय आज? परत्यान ताणें हात जोडले, दोळे धांपले आनी परत्यान मागणें केलें. दोळे उक्ते केले, दूद थंयच आसा.
आनी बापाय म्हणटा फटींग खंयचो म्हणटा देव दूद पियेता. खंय आसा दूद देव कसो दूद पियेतलो? दूद आमी देवाक दवरता, देव पियेना, आमीच पिवोवचें आसता तें. भुरगो म्हणटा ना बाबा, पयले दिसा वय सतायलें पूण मागीर तो पियेलो आनी आतां 2 दीस तो पियेला. आज कित्याक पियेना हांव जाणा. परत्यान ताणें हात जोडून मागणें केलें आनी हें केलें, दोळे उक्ते केले, दूद थंय. भुरगो आतां सारकोच भियेलो. आनी चवथ्या फावटी देवाक म्हणलें, देवा पयल्या दिसा तुवें म्हाका खूब सतायलें, तशेंच तूं आज करताय. आतां तूं जर पियेनाय न्हय, हांव हांगा तकली धाडयता आनी मरता. तेन्ना एक ताळो आयकूंक आयलो. पुता, तूं नेण्टो, निश्पाप. तुजो बापूय दूद दवरतालो आनी मागीर तोच पियेतालो तें दूद. पूण तुवें तें दूद हाडलें आनी म्हाका पिये म्हणलें. म्हाका दुदाची गरज नासली, पूण तुका लागून हांव दूद पियेतालो. आतां तुजो बापूय आसा पळय लागीं, जितलो भावार्थ तुजे लागीं आसा तो भावार्थ तुज्या बापाय लागीं ना. देखून हांव दूद पियेना, तूं भियेनाका. हो ताळो आयकूंक आयलो. आनी तेन्ना बापायक एक दिश्टावो म्हणल्यार एक ताका बदल आयलो ताच्या जिवितांत. आतां देव म्हणटा म्हज्या पुता लागीं आसलो भावार्थ म्हजे लागीं ना. कित्याक हांव एक विधी म्हूण करतालो, पुतान विधी म्हूण करूंक ना. पुतान दिसलें देव येतलो आनी घेतलो अशें. आतां ही काणी, तशें कांय जावना ही काणी, बरें. पूण ही काणी कितें आमकां सांगता, जें कितें आमी देवा लागीं भावार्थान मागता, आमचें मागणें देव आयकता. चड करून दुबळ्या धाकट्यांचें भुरग्यांचें मागणें देव आयकता. आनी हो म्हजो एक अणभव. जायत्या दुबळ्या धाकट्यांक हांव आदार करतां आनी तीं दुसऱ्या धर्माचीं आसतात. तांकां हांव म्हणटां, तुमी मागात, तुमी भक्तीन मागात आनी तुमकां देव दितलो. आनी तीं मागतात आनी तांकां मेळटा. तेंच हांवें मागल्यार देव म्हाका दिवचो ना. कित्याक घडये देव म्हजी परिक्षा करता जायत. पूण तांचो भावार्थ तितलो आसा देवाचेर. पूण आमी विधी करीत बसचें न्ही. विधींतल्यान आमी देवाक लागीं येना. विधी मनीस म्हणटा थोडे विधी जाय आमकां, पूण विधी फाटल्यान आमची आमची भक्ती आसूंक जाय. आमचे थंय भक्ती आसा जाल्यार मात आमी देवाची भक्तान जाता. भक्तां हांव उतर वापरतां. दादले आयले, स्त्रियो आयल्यो. तशें आमी मनशां म्हणटा न्ही, तशें इश्टां म्हणल्यार इश्ट आयले आनी इश्टिणी आयल्यो. आतां फकत स्त्रियोच आसात तेन्ना म्हज्यो ह्यो इश्टिण्यो म्हणटा. आनी दादलेच आसा जाल्यार हे म्हजे इश्ट म्हणटा. दोनी आसा जाल्यार ही कोण? ही म्हजी इश्टां. तशें भक्तां. आमी देवाची खरीं भक्तां जावंक जाय. ही आमकां ही काणी शिकयता. ती एक काणी वय, पूण काणया फाटल्यान एक लिसांव आसा, एक संदेश आसा. आमी कितें करता? आमी भावार्थान देवा लागीं मागना. आमी एक मागूंक जाय म्हूण मागचें, मागीर ताच्या फाटल्यान फुरफुरचें देवान म्हाका अशें कित्याक केलें, अशें कित्याक करूं ना. पळयात, देव म्हूण सांगल्यार एक पसरकार वा आंगडकार न्हय, वा दुकानदार न्हय. आतां हांव एक आंगडीक वेतां, पसऱ्याक वेतां, दुकानाक वेतां आनी ताका म्हणटा म्हाका हें दी, तें दी, तें दी, तें दी, आनी मागीर हांव ताका फारीक करतां. तो कितें फुक्याक दिताय म्हाका? ना न्ही. देवा कडेन वचून आमी अशें करूंक जायना. म्हाका तूं हें दिल्यार हांव तुका एक मीस पेटयतां, हांवें तुका तें दिल्यार हांव इगर्जेक इतलें दान दितां. हें देवाक पसंद ना. देवाक आमचें म्हणलें कितेंच नाका. देवाक जाय एक नितळ,
एक निर्मळ, एक निस्कळ काळीज ते भुरग्यां थंय आसता. देखून जेजू कितें म्हणटा, सर्गेच्या राजांत व्हड कोण म्हूण विचारल्याक तो एका ल्हान भुरग्याक उबारून म्हणटा, सर्गेचें राज ह्या भुरग्यां बरी. ही भुरगीं खरींच बागी जेजू म्हणटा. पूण आमी आतां भुरगीं जावचें म्हणल्यार आमी प्रायान भुरगीं जावंक साध्य ना, कित्याक आमची प्राय आतां वाडत आसा. पूण काळजान मनान आमी भुरगीं जाय, आमी नेणटीं आसूंक जाय देवा मुखार. आनी जितले आमी खालती जाता तितले आमकां देव वयर काडटा. जेजून सांगलां न्ही, गर्विश्ठांक देव सकयल उडयतलो आनी खालत्यांक देव वयर उबारतलो म्हूण जेजून सांगलां. देखून आमी खालतीन जावंक जाय देवा मुखार. व्हडपण दाखोवचें न्हय, हांव व्हडलो तूं ल्हान, हांव बरो तूं खोटो, हांव वयलो तूं सकयलो, हें पिशेपण. आमी खंयच्यान आयल्या मातयेंतल्यान न्हू, आमी मातयेचीं मनशां. मरतच तूं खंयच्याय धर्माचो जावं, खंयच्याय जातीचो जावं, खंयच्याय रंगाचो जावं, तुका माती दिवं नाजाल्यार उजो दिवं. अग्नी म्हणटात आमचे लोक, वेचे मातयेकच न्हू. तो गोबोर वेचो मातयेक आनी हांगा मातयेक लायली कूड वेची मातयेक. कित्याक आमचे 2 दिसांच्या संवसारांत हांव व्हडलो तूं ल्हान म्हणलें घेवन आमी आमकांच व्हड करता. कांय फायदो ना. जिवीत पोकळ तें जिवीत. ही काणी आमकां एक शिकयता, खालतेपणान तूं देवाचो आसरो घेता तेन्ना देव तुका पावता. तुमी माणकां मोतयां आयकतात, पळयतात आनी ही माणकां मोतयां तुमकां दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनला तर्फेन ती येतात. तुमकां जर ही माणकां मोतयां बरी लागतात, ती जाय म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार थंय कॉमेंट बॉक्स आसा, थंय तुमी बरोवं येता. खंयचेय भाशेन बरोवं येता, खंयचेय लिपयेनी बरोवं येता. तुमकां जाय जाल्यार तें एक लायक म्हणून एक बटन आसा, तो दाबात. तुमी दांबुना म्हणून आमकां तुमचेर राग शेणना. तुमकां मन आसा जाल्यार तुमी वर्गणीदार जायात, सबस्क्रायबर जायात, ताकाय तुमकां दोडू लागना. पूण एक तुमकां सांगता, जितलो सहकार तुमी दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलाक दितात, तांतल्यान यूट्यूब चॅनलांत काम करपी त्या पंगडाक तांची उमेद वाडटा आनी तुमकां बऱ्यो बऱ्यो कार्यावळी कसल्योय न्ही, बऱ्यो तांतल्यान तुमकां देवा लागीं येवंक आदार मेळटा. तुमकां बरी मोलाचीं कार्यावळां, मोल्या म्हळ्यार वॅल्यू बेज्ड प्रोग्राम तें दिवंक तांकां साथ जाता. देखून तुमी तांकां सहकार दिवचो अशी म्हजी तुमचे लागीं खालती विनंती. आमचो तुमचो मोग असोच उरूं दी, वाडत वचूं दी, हेंच म्हजें मागणें आनी तुमकां देव बरें करूं.